सोनवार 13 जानेर सांत हिलार धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री। मुखेल वड म्हज्या फाटल्यान ये। नियाळाक आदार तो मोग कोत्ता तो रावता। सोमी पातक्याचे नवसरणेक वर्सां रावंक राजी, पूण मनशाक एका खिणाक रावंक दिना। भाग्यवंत मारिया गोरेटी। भाग्यवंत हिलार आमकां उगडास कोता देवाचो पाटलाव कोत्ताल्यो जाल्यार देव अनुभव अदीक गरजेचो, आनी हो अनुभव आमच्या शिकपांतल्यान, सेवेंतल्यान आनी परगोटणेंतल्यान दिसून येवंक जाय। जेजूक शिकूंक आनी अनुभवूंक ताणें जायते त्रास आनी कोश्ट सोंसले। पवित्र सभेचें हें सोत शिकोवंक आनी जियोंक ताणें जिवीत झरोयलें। देवाचे आपोवणे आमकां 4 तरेन येता। देवा पुत्रा उद्देशीं, प्रवाद्या उद्देशीं, हेर मनशां, याज्ञीक, मोटवाशी, वडील आनी खास एकल्या वरवीं। पयल्या वाचपान साऊलाचें आपोवणें सामुएला उद्देशीं आयलें जाल्यार शुभवर्तमानान लेवीक जेजू आपूण जावन आपयता। देवा उतर म्हणटा, कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी रचला। बाप्तिस्मा उद्देशीं जेजून आपल्या प्रवादीक याज्ञिकी आनी रायपणान जण एकल्याक वांटो दिला। ह्या वर्त्या मोलाच्या आपोवणेन आमी जाप दिवन ताच्या उल्याक कान दिवन उर्बेन बरी खबर परगटूंक आयती जावंक गरज। देवाची आपणायलोली परजा म्हूण वळखून घेवन समुदायान जिविता वरवीं एकामेकाक हाताक हात दिवन हेरांकूय देवाच्या उल्याक वय म्हणून आदार सहकार दिवया। म्हजो थारा जेजूचो ताळो आयकून आपोवण्यांक उर्बेन जाप दिवन ताचो पाटलाव कोत्तली।